रियल इस्टेटवाल्या खातीर जायांचे मळे आशिल्लो जागो लँड ओनरांक विकपाक दिवचो न्हू, तशेंच झोनिंग प्लॅनांत जायांच्या मळ्यांचो जागो ऑर्चर्ड फॉर जायो म्हण राखीव दवरचो. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकारा कडेन मागला. माड्डूळच्यो जायो गोंयभर फामाद. गोंयभर तेंच्या जायांचो परमळ पातळटाच ग्रामदेवता म्हाळशेकय हो वास प्रसन्न करता. तिची सासाय फुलांच्या मळ्यांनी आनी एकूण म्हाड्डोळकारांची जिणेचेर पातळ्ळ्या अशी तांची श्रद्धा. कांय रियल इस्टेटवाल्यांची नदर तांच्या जाग्यार गेल्ल्यान थळाव्या भाटकारांक हाताकडेन धरून हो जागो ते हातासपाक सोदतात. देखून तांणी पंचायतीक आनी सरकाराकय गारेणे घालून पळयले. शेवटाक विजय तेंचे मजतीक पावलो. एक म्हणल्यार तांकां हो जागो लँड ओनरांक विकूंक दिवचो न्ही, कित्याक हांगा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जायो विकपाचे इतले शेकड्यांनी वर्सां चालू आहा. सो आतां रियल इस्टेटाक तो वापरचो न्ही, जायोच थंय उरच्यो. दुसरें, विश्वजीत राणेक हांवें फोन करून सांगलां की तूं जे झोनिंग प्लॅन बीन करता तातूंत अशें प्रोटेक्टेड ती एरिया दाखोवची की दीस इज अ ऑर्चर्ड क्लस्टर, दीस इज अ ऑर्चर्ड फॉर जायो म्हणून. आनी हांव दोगूय हे मंत्र्यांक, मुखेलमंत्र्याक आनी टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक हांव हें लेटर बरोवपाचो आहा. परत परत थंय उजो लागपाच्या घडणुकांचो आनी एकूण परिस्थितीचो थाव घेतला विजय सरदेसायान. हें कित्याक घडटा ताची सांगड घालतना ताणें वास्तवाचेर बोट दवरलां. पळयात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. आतां ह्यो 60 फॅमिली आहात. 60 फॅमिली ज्यो जायो कल्टिवेट करतात, गेले एक 150-200 वर्सां जाली. आतां तांकां कॅटेगरायझेशन नायक फुलकार समाज म्हणून पडला. म्हळ्यार ती ओबीसी जात जी स्पेसिफिकली नायक फुलकार समाज म्हणून आहा. सो हे 60 फॅमिलींचो हो इशू. ते जे जाग्यार कल्टिवेट करताले ते जायांचे क्लस्टर आशिल्ले, हे क्लस्टर आतां सब डिवायड जाले. एक रस्तो पासार जालो, म्हळ्यार बायपास आयलो आनी ते जायांचे जागे जे मळे आशिल्ले ताका प्रेस आयलो. रियल इस्टेट व्हॅल्यू वाडलो आनी रियल इस्टेट व्हॅल्यू वाडटना आतां कोण तरी तांचे जायांचे मळ्यांक उजो घालूंक लागलो. हय, उजो घालता, कोण तरी बिल्डर थंय येवंक सोदता आनी जे भाटकार आहा ते बिल्डराक विकूंक सोदता. आनी विकून ही प्रॉपर्टी आतां रियल इस्टेट पर्पजाक वापरतले. हें जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जें आशिल्लें तें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन काबार जातलें. दे शूड बी रिकॉग्नायज्ड एज अ ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट. जे भशेन खाजेकार, पोदेर, रापणकार, रेंदेर हांकां ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन मानल्या सरकारान, तशें ते नोटिफिकेशनान ऑल्टर करून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकांय ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून मानूंक जाय पयलें. दुसरें की तांचो जागो रिजनल प्लॅनाचेर वो झोनिंग प्लॅन आतां कितें जातलें ताचेर क्लियर कट तो जागो मार्क करचो. जो मार्क करून तांकांय फाल्यां विकूंक मेळूंक जायना, भाटकाराकूय विकूंक मेळूंक जायना. जायो म्हणटा त्यो ट्रेडिशनली उरपाक जाय. दीस इज इन फर्दरन्स ऑफ अ रिलिजियस बिलीफ की तांची जायांची पुजा जी जाता म्हाळशेची ही थंयच्याच जायांनी जाता ती. आनी तें जर ट्रेडिशन जितें उरतलें आनी तें जर ते करपाक तयार आहा जाल्यार सरकाराक कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.